शुक्रारा फोंड्या फ्लायओव्हराचेर एके ड्यूक दुचाकीक भिरांकूळ स्वय अपघात जालो। ह्या अपघातांत दुचाकीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान कुणेच्या श्रावण हरिनाय ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच। शुक्रारा अंत्रुज म्हालात 2 भिरांकूळ अपघात। पयलो अपघात फोंड्या फ्लायओव्हराचेर जालो। दुचाकी चलोवपी कुंडयचो श्रवण नायक ह्या तरणाट्यान भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो। हातूंत ताणी दुचाकीन नेटान डिवायडराक धपको दिलो। ताका लागून ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार दुसरो भिरांकूळ अपघात पंचवाडी शिरोडा वाठारांत टँकर आनी कारी मदीं जालो। ह्या अपघातांत टँकरांत भितर बशिल्ल्या मोहम्मद नांवाच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें। जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा। ज्या पोलीस स्टेशनाच्या हातीत आज 2 अपघात जाले आनी 2 अपघातांत 2 फेडल जाले। एक पयली सद्याक उड्डाणपुलाचेर एक आमचो भुरगो आशिल्लो पुणेचो जो शशांक श्रावण हरी नायक हो भुरगो 19 वर्साचो, ताका मरण आयलें स्वय अपघातांत। आनी दुसरो आपापन कडेन जो एक्सिडेंट जाल्लो तो टँकर ट्रक आनी अर्टिगा मदीं तितून तो टँकरीचो भितर तेंचो एक मॅनेजर आसलो तो मोहम्मद म्हणून ताका मरण आयलें, जाग्यार मरण आयलें। आनी दुसरो ड्रायव्हर जखमी आसा आनी अर्टिगान एक बायलुनी जालेली तीवूय जखमी आसा। ती मडगांव आसा हॉस्पिटलांत उपचार घेता। आनी जो ड्रायव्हर आसलो ताका बांबोळे हांगा पाविल्ले आसा आनी तेवूय उपचार घेता। आतां जवळ जवळ सकाळीं जाल्लो अपघात तो आतां रस्तो क्लियर जाल्लो आसा। वाहतूक टोटली बंद आसली आनी आतां आमचो PI तुषार लोटलीकर तसो ट्राफीक सेलाचेर सगळे स्टाफ वचून तेंच्यांनी रस्तोय क्लियर केल्लो आसा। फायर ब्रिगेड हाडून रस्त्याची ऑयल पडयली ती ऑयल हांगा टोटली क्लियर केल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे।